पेट्साच्या 65 कामगारांक फाटले सगळे इन्क्रिमेंट मेळटले। मुख्यमंत्री पार्सेकार मंत्रिमंडळ बसके उपरांत प्रुडंटा कडेन ही गजाल उलयलो। ह्या कामगारांक अरियर्स मात मेळचे ना। गोंय सरकारान एजी आत्काराम नाडकर्णीचो राजीनामो मानून घेतला। म्हादय ट्रिब्युनल तशेंच एनजीटीच्यो केशी नाडकर्णीक हाताळपाक दिवच्यो म्हूण सरकारान पीएमओक बरयला। पेट्साचे जे एलडीसी घेतलेले आमच्या सरकारच्या काळात 18 महिने दे वर सपोज टू अंडरगो ट्रेनिंग आनी मागीर तांकां रेग्युलर करप अशें सादारण आसलेलें। आमचें सरकार 14 महिने ते जाले आनी सरकार गेल्ले आनी फुडल्या सरकारान तांकां भरपूर छळ्ळे, मोर्चा केल्ले आनी कितें केल्ले ते बाबडे बसताले। दरम्यान काही जाणांनी भितरल्या नोकऱ्यो मेळयल्यो। नोकऱ्यो मेळयल्यो म्हणजे खंय अटेंडेड इंटरव्यू आनी मॅनेज टू गेट अ जॉब, गव्हर्मेंट जॉब। त्यामुळे हांगा पेट्साचे असले म्हणून दे वर रिक्वायर्ड टू गिव टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑन रेज्यूम दॅट। अशें सादारण हे 65 लोक असले जेणे नोकऱ्यो घेतलेले। दरम्यान मागीर आमचे सरकार येतकीर आमी उरलेल्यांक सगळ्यांक रेग्युलरायज केले। तांकां फाटलो बेनिफिटूय दिलो, इन्क्रिमेंटूय। जेन्ना ते एलिजिबल जाल्ले तेन्नाच्यान आमी तांकां इन्क्रिमेंट दिलो। आतां तेतूर जालें कशें, जेणे नोकऱ्यो मेळयल्ल्यो ते नुकसानान पडले न्ही, कारण तितलो फाटलो हे टर्म कन्सिडर जालो ना। त्यामुळे तांचें म्हणणें असलें की आमचेर अन्याय जाला, तर आमी त्यामुळे तांकांय कन्सिडर केला। ह्या हातूंतसून 65 जाणांक हो बेनिफीट दिला। फक्त तांकां अरियर्स मेळचे ना, इन्क्रिमेंट बेनिफीट मेळटलो। फुडलो इन्क्रिमेंट हां न्ही, फाटले जे तांकां इन्क्रिमेंट चुकल्यात ती फाटली तारीख धरली वयतली। एजी आत्माराम नाडकर्णीची एडिशनल सॉलिसिटर जनरल म्हूण नेमणूक जाल्या। ताका लागून ताणें एजी म्हूण राजीनामो दिला। कॅबिनेटान ताचो राजीनामो मानून घेतलो, मात फुडली वेवस्था जाय मेरेन ताका गोंयच्यो म्हत्वाच्यो केशी हाताळपाक दिवच्यो म्हूण सरकारान पीएमओक बरयला। रेजिग्नेशन हॅज बीन एक्सेप्टेड समजले। हावेवर टील ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इज डन, ही इज आस्क्ड टू रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू। रिक्वेस्ट हांवें बरयला सुद्दां पंतप्रधानाक। आय हॅव ऑलरेडी रिटन अ लेटर की आमच्यो काही महत्वाचे मॅटर्स जे आसात, पर्टिक्युलरली म्हादय बाबतींत ताणें केवळ अभ्यास केला न्ही, ताणें जे रिसर्च केला आनी त्यामुळे त्या मनशाकूच ती केस फुडें चलोवची अशें आमकां दिसता, जेका लागून राज्याक न्याय मेळटलो। त्यामुळे ती केस आसात किंवा महत्वाचे काही जे मॅटर्स आसात सुप्रीम कोर्टाच्या समोर किंवा एनजीटी समोर महत्वाचे, ते आमकां ताच्यो सर्विसीस मेळचे जेतून युनियन गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट ना। अशें म्हणजे आमी अगेन्स्ट युनियन गव्हर्मेंट आसलो जाल्यार कसो जातलो तो येना, पूण आमच्या राज्याच्यो ताणें डील करच्यो आनी ताका परमिशन दिवची अशें आमी पंतप्रधानाक हांवें डीओ लेटर बरयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। दाबोळे मतदारसंघ एमजीचोच, फुडले विधानसभेकूय तो 100% एमजीचोच आसतलो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला। येता ती विधानसभा वेंचणुकेक आपूण बीजेपीच्या तिकेटाचेर म्हूण मावीन जाहीर करून मेकळो जाला। बीजेपी ही गजाल जाहीर ना म्हणिना। ते फाटभुंयेर मिडियान दीपकाक विचारलें तेन्ना दीपकान एमजीचो दाबोळेचेर दावो स्पश्ट केलो। बुधवारा वास्को वाडे तळ्याच्या कामाचो फातर बसयतना दाबोळेचो आमदार माविनान मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या हजेरेंत स्वताच आपल्याक बीजेपीची तिकेट जाहीर केली। फुडले खेपे इलेक्शन येता तेन्ना जे स्वताच म्हाजो वयल्यान जाय जाल्यार घात मारला, उतर दिवन पाडूना, ते काँग्रेस सरकारा वा काँग्रेस पक्षा बरोबर हांव रावपाना। फुडले खेपे हांगा बीजेपी कॅन्डिडेट म्हूण दाबोळे हांव आसतलो म्हूण हांवें घोशणा केला। मुख्यमंत्री पार्सेकारानूय माविनाक सांबाळून घेतलो। आम्ही घोषणा करच्या पयलीं ताका खात्री आसा आनी म्हणून ताका हजारो लोकांच्या समक्ष तो स्वता म्हूण अंतर्मुख जालो आनी फुडल्या इलेक्शनाचे आपल्या बाबतीचें भवितव्य सगळ्यांच्या फुड्यान सांगून मोकळो जालो। केदी रिस्क घेतल्या ताणें आनी ताणें रिस्क घेतल्यामुळे आमची जबाबदारी वाडली की ना, वाडली, स्वाभाविक आसा। मित्रांनो, मवीन येता म्हणून नाम येवंक ना। मात एमजी म्हणटा तांकां माविनाच्यो गजाली लागच ना। मवीन काँग्रेसीचो, उलयता बीजेपीचेर, पूण मतदारसंघ एमजीचो।
कितें म्हणून उलो हांव काँग्रेसीन बशिल्लो मनीस बीजेपी टिकेटार निवडून येतलो म्हणटा आनी कितें उलो हांव आं तुमी ठरया मरे यू आर द बेस्ट जज हांव सांगूंक शकता हांव एमजीचेर आसतना फाल्यां फुडें काँग्रेसीचेर बसतलो म्हूण केन्ना टेल मायसेल्फ आय कॅनॉट टेल लायक दॅट न्ही दाबोळी हो आमकां दिल्लो सीट फाटल्या इलेक्शनाक आनी परत आमकां परत तो मेळटलो अशी 100% गॅरंटी हांव दिता हांव तुका सांगलें 100% तो सीट आमचो आसतलो ही गॅरंटी हांव दिता एके वाटेन दाबोळे मावीन आपूण बीजेपीक रावतलो म्हूण कॉन्फिडन्सान उलयता बीजेपीनूय ती गजाल मान्य केल्ल्याच जमा मात निमणे तो मतदारसंघ एमजीक वता काय ते वाट्याक सीट शेअरिंगाक एमजी दुसरो मागता हे वेंचणूक तेकले उपरांतूच कळपाचें सध्या तरी दाबोळी एमजीचोच प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी गोंयांत पावसांत रेंव काडपाक 1 जुनासावन बंदी आसतना रेंव काडटल्यांचेर खर एक्शन घेतले म्हूण मायनिंग खात्यान शिटकावणी दिल्या बंदी सप्टेंबर मेरेन उरतली पावसाच्या दिसांनी 4 म्हयने रेंव काडप ना म्हणून नेम आसा मायनिंग खात्याचे टिमीन हे फाटभुंयेर कांय सुवातींनी इन्स्पेक्शनां सुरू केल्यात मात स्टॉक केल्ली रेंव हालोवंक मेळटली जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 4 म्हयने गोंयांत रेंव काडपाक मेळची ना रेंव काडटल्यांनी 1 जून पासून बंदी पाळची म्हूण खात्यान उलो मारला रेंव काडपाच्या परमिटा प्रमाण पावसान रेंव काडप गुन्यांव पावसान रेंव काडची न्ही म्हूण मायनिंग खात्यान पयलेच फावट नेम घाला हे पयलीं रेंव काडप चडशे बेकायदेशीरूच चलताले सरकारान सुमार 500 परमिटां दिल्यात एका परमीट होल्डराक दिसाक 6 क्युबिक मिटर रेंव काडूंक मेळटा वर्साक फक्त 8 म्हयने रेंव काडपाक मेळटा बंदीचो काळ 30 सप्टेंबराक सोंपता ऑक्टोबरा सावन रेंव काडपाक परत सुरू पावसान बंदी आसतना रेंव काडटल्यांचेर खर एक्शन जातली म्हूण मायनिंग खात्यान शिटकावणी दिल्या कोण नेम मोडटा काय पळोवंक खात्याच्या टिमींनी इन्स्पेक्शनां सुरू केल्यात प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी म्हापशां दिलखुश बिल्डिंगेंत एका दुकानाक सांजे उजो लागलो सुमार लाखा वयर लुकसाण जालां म्हूण अदमास फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूंये म्हूण फायर ब्रिगेड सांगता दुकानार ल्हानशे बिल्डिंगेचें ऑफिस आनी प्रिंटींग मशिनाक लागपी स्पेर्साचे दुकानाक उजो लागलो तो सगळो माल उज्यांत काबार जालो घेवया एक विराम